डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्हाच्या 60व्या पुण्यतिथी निमतान बुधवारा सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंतान आझाद मैदानार पणजे तांकां आर्गां ओंपली। मुखेलमंत्री राज्यांत नाशिल्ल्यान गोंयकारांच्या वतीन सभापतीन तांकां आर्गां ओंपली। आरडेक्सवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्हा हांच्या 60व्या पुण्यतिथी निमित्तान आज खरें म्हणजे भोवमानिस्त मुख्यमंत्री तांकां हांगासर आर्गां ओंपपा आशिल्ले, बट भोवमानिस्त मुख्यमंत्री गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी ती जबाबदारी म्हाजेर दिल्या। हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन आयच्या तांच्या खातीर हांव आर्गां ओंपतां। तांच्यांनी स्वतंत्र लढ्यात जो भाग घेतलो उल्लेखनीय जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार गोंय भारताशी जोडपा खातीर जर सगळ्यात पयलें काम जर गोंयांतल्यान जर कोणी केलां आसत जाल्यार ते डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्हा हांच्यांनी केल्लें आसा। कारण मुळात तेंचें राष्ट्रीयकरण गोंयकारांचें जावचें, जरी गोंयांत पोर्तुगीज राजवट आशिल्ली आनी भारतांत इंग्रजांची राजवट आशिल्ली, हें वांगडाच स्वतंत्र जावचें ह्याच उद्देशान तांच्यांनी गोंयांत काँग्रेस कमिटी स्थापन केल्ली। ती भारतांतल्या काँग्रेस कमिटी कडेन एकत्र केल्ली, बट तेंचें स्वप्न कदाचित तेन्ना साकार जालें ना। 1947 भारत देशा बरोबर गोंय मुक्त जालें ना, ती चळवळ तशीच चालू उरली। बट तांच्या देहांता उपरांत 1961 जरी आमकां गोंय मुक्त जालें, परत एकदां आमी भारत देशांत सामील जालें। हें स्वप्न तेंचें 1961 पुराय जालें। आमचें राष्ट्रीयकरण जें आमी म्हणटा हें सदोदीत अबादीत उरपा खातीर तेंच्यांनी केल्ली चळवळ जी आसा ही यशाक आयली हें म्हणपाक कांय हरकत ना। हांव परत एकदां समेस्त सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपतां।